लाळ घालता ते. ओके, लाळ घालप हे म्हणल्यार जी हिरडी असता न्हू ती सॉफ्ट उरपाक जाय, कारण आता तितूंतल्यान दांत येतले भायर न्ही, दांत येतले भायर. सो तेज्या खातीर ती दांत जेन्ना फुटून भायर येतात पळय तेन्ना रगत येवपाक जायना. सुकी उरली हिरडी जाल्यार रगत येतले, तेज्या खातीर खूब लाळ घालतात. प्लस आता जशे तोंडा पळय ते हात घातला, चाबता, येता 4.5 म्हयन्याच्यान, सो ऑलमोस्ट 6 म्हयन्याक तेका खावपाक जाय. सो तेंची प्रॅक्टीस सुरू आसा. तोंडान हात घालप, तोंडा पाय घालप सुरूच आसता न्हू गो. कशे घालपाचे हात, कशे घालपाचे तोंडा अश्यो अश्यो करून घालून दाखय. लोकांक सगळ्यांक आनीक जाय जाल्यार भितर घाल तूं, घाल कितलो भितर घालपाक जाता. ओके, सो तोंडा हात घालप, हात घालून भायर काडप. पण 6 म्हयन्या पर्यंत तेंका न्हू फक्त पातळ पातळ भितर वचपाक जाय, विच इज मिल्क. पूण 6 म्हयन्या मागीर सेमी सॉलिड वचपाक जाय. सो सेमी सॉलिड जेन्ना भितर वता तेन्ना हो जो गॅगिंग रिफ्लेक्स आसा, म्हणल्यार ते वॉक करता पळय ते गॅगिंग रिफ्लेक्स वचपाक जाय. वचपाक जाय. कसो वतलो सांग, तो वॉक 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 करता न्हू तूं ट्रेनिंग करता तशेंच कर. ट्रेनिंग कर तूं. ते तोंडाक बोटां घालतात आनी मागीर केन्ना केन्ना हातय घालून वॉक वॉक करपाक जाय. ही तेंची ट्रेनिंग तीच करतात टील 6 मंथ्स. आनी 6 म्हयन्या मागीर जेन्ना तुमी सॉलिड फूड दिवपाक लागता न्हू, पयलीं पयलीं थोडे दीस ते करतले आनी मागीर स्लोली आपशींच ते ओवरकम जातले. आमची गाडी खंय पावली? खंय पावली ती? ओके, आनी कितें क्वेश्चन आशिल्लो तुजो? आनी कितें क्वेश्चन आशिल्लो? तेजी ग्रोथ परफेक्ट आसा, जशी हांवें तुका तुजो चार्ट दाखयलो. परफेक्ट हायट, परफेक्ट वेट आनी परफेक्ट हे आसा तकलीचो सर्कमफरन्स. सो तूं जशें ब्रेस्ट फिडिंग करता तशें कर, आनी दिस इज ऑन एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग, भायलें कांयच दिवना तुवें. सो एक्झॅक्टली आतां 6 म्हयन्याक तूं भायलें कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग स्टार्ट करतलें, तें सुद्दां आमच्या घरांतलेंच जेवण, पण तें कशें करपाचें तें मागीर सांगतलें हांव तुका. ओके, इवन इफ तुका येवपाक जावना न्हू जाल्यार म्हजे जो स्टेटस आसता पळय वॉट्सएपाचेर नाल्यार हेजे म्हजे इंस्टाग्रामाचेर, त्या स्टोरीचेर एक रेकॉर्डेड कोर्सीस म्हणून लिंक आसता, तो डावनलोड कर, थंय शिकपाक मेळटलें तुका. हय, तुका सगळें खावपाक मेळटलें मागीर. ना, दांत येता कांय दिवपाची गरज ना. दांत येता तेन्ना तेंचे एक तर ती बोट तोंडां घालतली, नाजाल्यार जे खावपाचे आसता पळय ते अशें आसपाक जाय फिंगर फूड, जी ती तोंडाक घेतली आनी चाबडायत बसतली. ओके, फिंगर फूड कॅन बी मँगो, तेच जेन्ना 6 म्हयन्या मागीर मँगोचो बाठा, मागीर मोरिंगा म्हणल्यार तुजे सांगो, मोरिंगाचे सीड्स ते सांगो आसता ते तोंडाक घालपाक लागतात. मागीर सेलरी स्टिक्स म्हणून मेळटा, ती मोठी मोठी कोथिंबीर कशी मेळटा पळय फॉरेन, तेजे ते स्टिक्स आमी उडयतात हरशीं म्हणून, ते दिवपाचे तेंच्या हातीन शिजोवन, तें खातात. सो दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स. पण जर जेवणूच आमी जरा सेमी सॉलिड सॉलिड स्टार्ट केलें न्हू, मागीर हे सगळे दाताक हें दी तें दी कांय गरज ना. ते आपशींच करतात सगळे. ओके, दॅट होल थिंग आफ्टर 6 मंथ्स म्हणजे जे रेकॉर्डेड कोर्स आसा तितून सगळी ट्रेनिंग जाता ती. ओके, आनी कितें तुजी गाडी थांबली? ब्रेक मारलो? कोणे मारलो ब्रेक? कोणे मारलो? स्टार्ट करुया? कर आता सुरू. कर सुरू. गाडी पेट्रोल पण सोंपले. पेट्रोल सोंपले. सोंपले पेट्रोल. कित जालें? गाडी न्यूट्रलान गेल्या दिसता. Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.